जुआं पोरमणे जेसू क्रिस्ताची बरी खबर अवेसोर 20 वोळ 1 ते 9. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदलाची मारिया भोव सकाळी अजून काळोख आसतना समाधीशी आयली. तिणे समाधी वेली फातोर काडलेली पळयली. म्हणून सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला ते आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी वडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली पळयल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रूय पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. आनी पळय, जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल. ओली सरशें दवरलेलो न्हय, पूण कुशीन कवळलेलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलेलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी भावार्थ धरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो म्हूण ते अजून नकळो आसले. देवाचे उतोरे, देवाचे वडुपकार. आमेन.